आज आमची आमसभा आशिल्ली वार्षिक आमसभा आणि ह्या आमसभेत आमची नवी समिती जाहीर करता, नवी केंद्रीय समिती जी आसा ती आमी जाहीर करता. काल आमची निवडणूक जाली आणि बॅलॉट पेपर सिक्रेट बॅलॉट पेपरान निवडणूक जाली आणि निवडणूक अधिकारी म्हणून सुनील शेख प्रोफेसर आसा वास्कोचे ताका अपॉइंट केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक जाली आणि 16 समितीचे सदस्य निवडून आले. तशीच आज आमसभा जाली. आमसभेक काही ठराव जाय आशिल्ले ते आमी ठराव घेतले. विविध तरेचे ठराव आज हांगा पास जाल्ले आसा. ज्येष्ठ आमचे जे मेंबर आसा त्यांनी आमकां मार्गदर्शनय केलें आणि मोगो पक्ष बळकट करपाचे आज विचार केले. विनिमय जालो. मोगो पक्षाक एकजूट आसा. ह्या आजच्या निवडणुकी निमित्तान सिद्धय जालें. जे कोण मोगो पक्षाक फूट घालपाचो प्रयत्न करतात त्यांना एक बरें उत्तर कालच्या निवडणुकीन आयच्या आमसभेत दिल्लें आसा. मोगो पक्षाचे हेर धोरणां जीं आसा ती गोंयकारांची आजची ओळखून ही समिती आणि आमसभा ठरयतली. नगरपालिका निवडणूक जी आसा ती मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी लढयतले आणि 2022 ही असेंब्ली इलेक्शन आसा त्या खातीर आमी आजच्या आमसभेत ठराव घेतला की आमी फुडें वचपाचें. तुमकां जी नांव जाय म्हणजे नव्या समितीची किंवा सुनील शेख आसा तांणी म्हणजे निवडणूक अधिकारी हे तुमकां दितले. हांव मागीर तेंचे कडेन दिता. नमस्कार. काल जी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची निवडणूक झाली, गुप्त मतदान पद्धतीने झाली. सकाळी 9 ते सांज वेळा 5 पर्यंत मतदान झाले आणि त्याच्या उपरांत मतमोजणी झाली आणि रात्री 11 आम्ही रिझल्ट डिक्लेअर केला. निवडून आयले अशा प्रकारे आसात. अध्यक्षपदा खातीर श्री पांडुरंग उर्फ दीपक ढवळीकर अध्यक्ष म्हणून निवडून आयले आणि तांकां 409 मतां पडल्या आणि ताचे प्रतिस्पर्धी जे आशिल्ले निलेश धर्मा पटेकर तांकां 33 मतां पडल्या. मागीर कार्याध्यक्ष वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून 2 जाण निवडणूक रिंगणात आशिल्ले. एक प्रताप फडते आणि दुसरो पिळगांवकर हेमंत. प्रताप फडते हांकां 374 मतां पडल्यात आणि ते कार्याध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यात आणि हेमंत पिळगांवकर हांकां 61 मतां पडल्यात. उपाध्यक्ष पदा खातीर 3 जाण आशिल्ले. अमृत तुकाराम अगरवाडेकर, श्री कृष्णांत दिवकर आणि श्री किशोर विश्वा परवार. उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यात कृष्णांत दिवकर. तांकां 376 मतां पडल्यात आणि अमृत तुकाराम अगरवाडेकर हांकां 30 आणि किशोर विश्वा परवार हांकां 16 मतां पडल्यात. मागीर 11 मेंबर निवडपाचे आशिल्ले. बॅलेट पेपराचेर 14 मेंबर आशिल्ले आणि तातूंतल्यान 11 मेंबर निवडून आयल्यात. ते श्री राघोबा शांताराम गावडे हांकां 262 वोट्स पडल्यात आणि ते निवडून आयल्यात. शिवदास बी गावडे हांकां 384 मतां पडल्यात आणि ते निवडून आयल्यात. श्री नरेश गावडे हांकां 395 मतां पडल्यात आणि ते निवडून आयल्यात. सुदीप विष्णू कोरगांवकर हांकां सगळ्यांत चड म्हणजे 415 मतां पडल्यात आणि ते निवडून आयल्यात. मागीर फ्रांसीस लोबो हांकां 401 मतां पडल्या आणि ते निवडून आयल्यात.
अनिल आर नाईक हांगा 391 मतं पडल्यात आणि ते निवडून आयल्यात. राजीव नाईक हांगा 398 398 मतं पडल्यात ते निवडून आयल्यात. श्री महेश पणशीकर हांगा 378 378 मतं पडल्यात ते निवडून आयल्यात. श्री महेश विठू साटेलकर हांगा 390 मतं पडल्यात ते निवडून आयल्यात. श्री संदीप पी वेर्णेकर हांगा ते 393 393 मतं पडल्यात ते निवडून आयल्यात. श्रीपाद श्रीकांत गेंडे हांगा 391 मतं पडल्यात ते निवडून आयल्यात. मेंबर जे डिफीट जाले ते श्री चंद्रशेखर ज्ञानदेव खडपकर हांगा 42 मतं पडल्यात. श्री प्रभाकर कृष्ण मुळे हांगा 31 मतं पडल्यात आणि सुभाष पारकर हांगा 155 मतं पडल्यात. अशा प्रकारे ही निवडणूक जाल्या आणि अनअपोज निवडून आयल्यात ते श्री अनंत शंभू नाईक जे खजिनदारपदी निवडून आल्यात. त्याचबरोबर रत्नकांत मारगोडकर हांका जनरल सेक्रेटरी म्हणून ते निवडून आयल्यात, म्हणजे तांकां नेमयार केल्ली आसा. अशा प्रकारे ही नवी कार्यकारी समिती सेंट्रल कमिटी जी काल जाहीर जाल्या आणि जी जबाबदारी एक रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून म्हजे पयली ती बेस बरी आमच्या पद्दतीन पार पाडपाचो आमी यत्न केला. आणि ह्या निवडणुकीक म्हाका सगळ्या माझ्या पोलिंग ऑफिसरांनी जे सहकार्य केला तांकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आणि माझ्या पद्दतीन आमी ही निवडणूक घेवपाक एकूण 8 कावंटर वोटींग कावंटर तयार केल्ले. प्रत्येक कावंटराचेर 4 मतदारसंघाचे डेलिगेट्स वोटींग करताले आणि 5 वोटींग कंपार्टमेंट आमी केल्ली. त्या प्रत्येक वोटींग कंपार्टमेंटात प्रत्येक मतदार जो आसा तो बॅलेट पेपर घेतल्या उपरांत ते वचून आपल्या पद्दतीन गुप्त प्रकारे मतदान करतालो. हांगा बॅलेट बॉक्स दवरले, ते बॅलेट बॉक्साचेर आमचे पूर्णपणे नियंत्रण आशिल्लें. ते बॅलेट बॉक्सान घातल्या उपरांत तो बॅलेट बॉक्स सील केलो आणि रातचे 11 पर्यंत आमचे वोटींग जे जाल्लें ते कावंटींग जातालें आणि आमी अरावंड 11 सुमार रिजल्ट डिक्लेअर केलो राती. आणि आज जो कितें वोटिंगाचो जो प्रोसिजर आशिल्लो तो ह्या आम सभेत हांवें एक रिटर्निंग ऑफिसर ह्या नात्यान सगळ्यां मुखार दवरला आणि तो जाहीर पद्दतीन सगळ्यांनी मान्य करून घेतला अशें सांगता. आणि म्हाका तुमच्या मुखार हो नियाळ दवरपाक संद दिल्या बद्दल हांव महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सर दीपक ढवळीकर हांचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. मतदार संघ समिती आहे आमची जे मतदार संघ समिती आहे त्यो 19 समिती आम्ही स्क्रुटिनी केली फाटल्या आमसभेत आणि आमच्यो 19 10 समिती उरल्यो. पण आता कितें जालां पळय जनरल इलेक्शन जालें तरी पूण थोडे सदस्य जे स्क्रुटिनी केल्ले ते सुद्दां दुसऱ्या पक्षान केल्ले आसा. म्हणून आमी असो निर्णय घेतलो की आता 3 वर्सां आमकां 3 वर्सांत आमी ह्यो सगळ्यो समिती परत रिकॉन्स्टिट्यूट करपाच्यो. कळ्ळें? रिकॉन्स्टिट्यूट ह्यो समिती परत करपाच्यो. आमची कार्यकारिणी आसा ती आमी रिकॉन्स्टिट्यूट करतात आणि नव्या नांवान परत एकदा हांवें म्हजो पक्ष फुडें वचपा खातीर हे सगळे नवे लोक आयले गोंया न्ही खंयचोय निर्णय केंद्रीय समिती घेता. आतां एक केंद्रीय समिती नवी आयली आसा. केंद्रीय समितीचो निर्णय घेता जो मेजर निर्णय आसा एक्सपल्शन किंवा रिजल्ट हे ऑफिस बेगर एक्सपल्शन त्या खातीर तांकां आम सभेची हे लागता निर्णय घेतली तेची परवानगी लागता आम सभेची. सो आमी जे निर्णय फाटीं घेतिल्ले कोविडाचो पण सवाल घेवपाक मेळूं ना. जे फाटीं आमी निर्णय घेतिल्ले आमी लोक मामलेदार एक्सपेल केले तेजे आमी आम सभेक परवानगी म्हणजे शिक्कामोर्तब करून आशिल्ले. अशें कितलेशे रिजर्वेशन दिल्या केल्या ते सगळे आमी आयच्या आम सभेक ठराव घेवन तेचे शिक्कामोर्तब केले. ना त्यातून कितें जालें पार्टी कितें जाल्यार कोणी उठसूट आपले स्टेटमेंट काडटा सोशल मिडियाचेर जबाबदारी आसा
केंद्रीय सभेचे सदस्य आहात हे सगळे सध्या जबाबदारी आहा पण त्याने तर फाल्यां सोशल मिडियाचेर किंवा कसले स्टेटमेंट काढले त्या खातीर डिसिप्लिनरी कमिटी ही आमी कॉन्स्टिट्यूट करता केंद्रीय सभेत त्या खातीर शिस्त येना कोणाकूच फाल्यां बरो कार्यकर्तो आसा आनी तोच तरी कसा उलोवपा लागलो त्याची डिसिप्लिनरी कमी करता ती डिसिप्लिनरी कमिटीची ॲक्शन घेतात ती फायनल असते तेन्ना आमी हांगासर येवचें लागचें ना असो एक ठराव आमी केल्लो आसा सर आनी आतां आमी पळयलां की जेन्ना एस चालू जालें तेन्ना तुमचे लिडर तुमी लोटरान म्हणले की जे गवनी बाबूसाहेबान लोकांक दिल्ले शेअर करपाक ते लोकांक तुमी आतां मेळपाक लागतले सो MGP एमजीपीचें धोरण जें आसा एमजीपी खूब जुनो पक्ष धोरणां खूब जुनी आमची आतां जी एमजीपीची धोरणां किंवा आतां ज्या निवडणुकी जाहीरनामो आसा त्या जाहीरनाम्यात ती सगळी बसयली आसली कितें जें आज गोंयकारां जाय गोंयचे जनतेक आज जाय जे 40 वर्सां पयलीं जें जाय आशिल्लें तें आज नाका सो आज नवें कितें तरी जाय एग्जाम्पल पुणेन मुनकार कायदा मोगो पक्षान केलो पूण ते पुणेन मुनकार कायद्याची केस ही आजून पेंडींग आसा तांकां वाली ना जाता आमी तांकां ह्यो केसी आमी शिकयल्या ह्यो केसी एका 2 वर्सां सगळ्यो मोकळ्यो लोकांक हेची जबाबदारी असो बॅकग्रावंड करता जावपाक जाय युवक शिकून बेकार ह्या सरकारान अजून त्या खातीर कसलेच प्रयत्न करना गव्हर्नमेंट सर्वंटाक 10,000 गव्हर्नमेंट सर्वंट 10,000 नोकरी गेली 5 वर्सां फक्त पेपरार घालता अशें ना युवक जे बेकार आसा शिकिल्ले आसा ते आपले प्रयत्न करतात खंय ताका कितें तरी मानधन मेळटलें कितें ताका फुडें तेच्या भविश्या खातीर वचपाक हे अशी धोरणां म्हणजे अशें जायराती खुबशे आसता गोश्टी त्यामुळे लोकांची गोंयच्या लोकांची जी गरज आसा खुबशीं आमच्या जायराती धोरणां आसतले पयलींचे धोरणां ह्या आमचे खूब जुनी आसा ते धोरणां बदल जातलो तितलेंच म्हाका सांगपाचें आसा आमची इलेक्शन प्रोसेस चालू आशिल्लो पूण आमी पत्रकारिता आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान फूल सपोर्ट दिला तांकां दिवपा जाय सपोर्ट हांवें स्टेटमेंट दिल्या तेणेय स्टेटमेंट दिलें आनी हांव एकूच सांगता आमी फाटल्यान आसूं पण आमचो फूल सपोर्ट तांकांय खबर आसा म्हणून आनी त्या खातीर आमचो मोगो पक्षाचो फूल सपोर्ट आशिल्ल्या कारणान तें तुमकां फुडें कळटलें आज मेळावळींतल्यान आंदोलन फाटीं पडलें हांव मुद्दाम नमूद करून सांगता तें तुमकां कळटलें पाहिजे मोगो पक्षाच्या फूल सपोर्ट आसल्या कारणान आज मेळावळीचें आंदोलन सक्सेसफूल जालें तें बी सांगता बाबा कसेल त्याची जमीन पळय तुम्ही आता कसेल त्याची जमीन ते तुम्ही आता सदीज मावाक सांगले की त्यांच्या नावावर करून घेतले पण त्यांना तुमचो पक्षय सरकारान आसतिल्लो तेन्ना तुम्ही प्रयत्न कित्याक करूं खूब केले कितलेशे जाणां आमी दिले पण आता त्याच्या नंतर जी सरकार आयली त्याने ते पेंडींग दवरले पळय भाजप सरकारान ते कोर्टाक घातलें परत ते कोर्टांतल्यान विरोध जालो आनी परत मामलेदार जाले हे नाचयता तेंकां आतां आमचें धोरणूच कशें आसतलें कित्याक ते 1 वर्सां 2 वर्सांत ते करून दिवपाचें आमी तर सत्तेर आयले आमी ही जबाबदारी स्विकारता थँक्यू आता आमचे 900 सुमार तेजे कोण थांबतो तूं रावता पण मतदान इतले कमी कित्याक जालें 900 कमी जालें 50% 50% जालें ताका न्ही स्क्रुटिनी करून आशिल्ल्यो पळय ज्यो समिती आशिल्ल्यो कोविडा लागून ते येवना स्क्रुटिनी करपाक जाय ते लोक खंय गेले तेंका पळोवपाक टायम ना आमकां इलेक्शन कमिशनाचें लेटर आयलें की आत्ताच्या आत्ता येवनूक या म्हणजे तुमचा नंबर कमी झाला कमी ना डेफिनेटली ते आमी पावले कोवीड आशिल्लो ते करून आमकां फाटल्या 2017 जेन्ना कोणी सांगिल्लें हे सगळ्यो स्क्रुटिनी करा आनी उरता स्क्रुटिनी आमी 19 करपाक पावले आनी कोविडा लागून आमी बंद करता आता ही मेंबरशीप वाडोवपा खातीर कितें प्रयत्न मेंबरशीप आतां वाडयले भरपूर वाडयले आज आमचे पेडण्यां मांद्र्यां जी मेंबरशीप जाल्या आनी आतां फुडें तुमी 8 दीस मातशें रावप आनी पळया की मोगो पक्ष तो कसो फुडें वता हें तुमकां प्रत्यक्षांत पत्रकाराक दिसतलें आनी गोंयच्या लोकांक दिसतलें थँक्यू थँक्यू जालें